हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सखी चरण माताजी मेगेल आवाज ऑडिबल असणे। जयंती माताजी आवाज ऑडिबल असणे। वय माताजी वय येस बर. येस माता. थँक्यू सो मच सखी चरण माताजी इतले शुभ अवकाश दिलेला तुम्ही म्हाका आजी हे चुडी पूजे प्रोग्राम आणतो आणि त्या सुद्धा कृष्णा महिमा सांगची बद्दल ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र सांगच्या सांगितल्याचा सेशन स्टार्ट करचे पहिले क्विकली एक शॉर्ट मंगलाचरण करताची आणि गुरु याद करून घेऊन आय जस्ट स्टार्ट सेशन. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम So, I chair Harinam Mahimachi session and to glories of महामंत्र थॉटचे सांगची प्रयत्न करता हांग उपस्थित असेल सगळे लोक ऐकून चॅन्टिंग करताची आय एम व्हेरी मच अवेअर ऑफ इट नियमित करता येईल असा माता मी कॅन हरिनामाची ग्लोरीज कॅन ऐकताची कितले पण ते ऐकू ते उणी म्हणता पळय तशी. सो आज भी कुछ एक दोन कहाणी एक पाच टाइम सांगची प्रयत्न करता. ऑफकोर्स तुमगेला तुम वरिष्ठ लोक असाची आणि पुरा ऐकल्ले बी असाची कोणा खातीर एक ऐकल आशिल्ले बी एक रिपिटेशन जाताले. आम्ही एक लेखून घेवपा की हे हरे कृष्ण महामंत्र खंयचे आसा आमगे भक्तिमय जिवनांत आशिल्ल्यांत मुख्य वस्तू विंगड विंगड विधी असा नवदा भक्ती सगळे तू हे एक पार्ट असा पण आशिल्ल्यांत इफेक्टिव्ह चॅन्टिंग खंयचे आसा जर आमगेले चॅन्टिंग जर बेस्ट जर आशिल्ले आसतली म्हणटा की 99% आमगेले खंयची भक्ती आसा त्या चॅन्टिंगाचेर डिपेंड जावन आसा म्हळ्यार ते आम तितलो विश्वास उरका आमगेले चॅन्टिंगाचेर की आमी देवाल नांव केन्ना घेता आसाची विनम्रतापूर्वक आणि फुल ऑफ ग्रॅटिट्यूड रिस्पेक्टफुली अशी घेवका म्हणटाची. सो रिस्पेक्टफुली विथ हे म्हणजे अर्थ किती आम्ही कृष्णा 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 केन्ना म्हणता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. हांव कोण हांव एक साधना कलियुगात एक साधारण एक जीव आणि कृष्ण तू सर्व परमात्मा सगळं काल परमात्मा तू ते भावनेचेरी हांव एक साधारण एक सर्वंट ऑफ सर्वंट म्हणता आपले तो आस हांव. हरिदास ठाकूर पण दिवसा 3-3 लाख नाम घेत आशिल्लो तो ताण कसं म्हणजे त्या अंतकाल येवचे आशिल्ले तेन्ना ताका चैतन्य महाप्रभूले हे अंत समय पळोवंक ताका इच्छा नाशिल्ले तेन्ना म्हणटा हांव एक मुई वारी म्हण इतलो तो देवाल नाम रटन करता आशिल्लो मनुष्य तो कसो म्हणटा हांव एक मुई वार नेवे हांव जिवांत उरो उरना कसलो फरक पडता अशें म्हण त्या फिलिंगाचेर इतले ह्युमिलिटी काम म्हणून शिक्षा अष्टकामान तुम्ही आम्ही ऐकून येतं असायची आणि कसं लायकाताची तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानती न कीर्तन या सदा कसं खात्रे खे इतलं विनम्र भावेन जाऊन घेऊन आम चॅन्ट करता कसं लायक इतले आमका खंयच्या रितीनं बी म्हण येता म्हणून एक भजन म्हणताचे आणि कसं लाय विनम्र जावन केन्ना आमी उरता तेन्ना आमकां कळण येता देवाल पोझिशन कसं लाय आणि आमगेल पोझिशन कसं लाय म्हणून आमकां कळण येता. आम्ही केन्ना अहंकारावश्य चॅन्टिंग करतात तेन्ना आमकां ती भावना येना खंयच्या विनम्र जावन घेवन टॉलरंट जावन सगळो का रिस्पेक्ट करप म्हणजे कसं लायक आम्ही कोण निम्न आस म्हणून आमकां कळटा आम्ही एक साधारण मनुष्य आम्ही कोण बैल होड नाही सर्व परमात्मा देवची होड म्हणून आमचे ते लक्ष आहे परत 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 कितले पासून येना तितले पासून आमगेले ते भावन खंयचे आसा जपाची खंयची क्वालिटी म्हणटा पळय ती समजावचे शकना आनी कितके म्हळ्यार हांगा आमी कितले पासून अटॅच्ड उरताची मटिरियल वर्ल्डांत तितले पासून आमचे डिटॅचमेंट सॉरी आम कितले डिटॅचमेंट हे मटिरियल वर्ल्डांत येना तितले पासून आमचे हे हरिनामाचेर अटॅचमेंट येना म्हणटा. सो कितला मी हे मटिरियल वर्ल्डा खंयच्यान डिटॅच जाता पळय ह्यो हाण म्हाका कसल्या म्हळ्यार अशी कसल्या म्हळ्यार तशी कसल्या म्हळ्यार पुरो तशी म्हणू कोणानं कसले म्हणा म्हाका कसं फरक पडता मेगेल ना काम देवाल नांव घेवचें.
अशें कोण लेखून घेवन घेवन निरंतर करता. भगवद्गीतान तू बी सांगिलाच न्हय 9व्या अध्यायान तू सततम कीर्तयंतो माम. मग कसले कायम म्हणल्यार अर्थ कित्याक म्हळ्यार आमगेले कॉन्शियसनेसान एक उरका की कृष्ण 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 आनी कसले न्हय. नाजाल्यार माय तयार जावन बशिल्ली उरता अटॅक करचे. आतां एक चेडूं म्हणा अम्मा सांचेरडाक अशी पांयार बसून एक दीस सांचेरडो पांयार बसून अशी देना ते चेड हांगा आतां वत न्हय वे. ते चेड जर फ्रूट जेव कसले घरचे गेले की आमकां कसले करचे वतना जेवो आनी कसले एक सांचे वस्तू खेळणी कसले घेतले कसले करचे वतना उरो खेळो म्हणटा. आनी तशीच ते एक जर एक चाकू लागीं हात लायले ते आमकां कसं करता धरता आनी बसता बस रे हांगा त्या हात लावचे ना अशें म्हणून म्हणटा वय की नाही. तशी आमी जप करता जाल्यार आमगे मन तेन्ना कशिले वारी ते चेडा वारीची नंतर उरता हांगा वता थंय वता. त्याची जर आमी बरे विचार करता आसा कशे त्या चेडान ते फ्रुटा हात लायले तशी आमी जर अशी विचार केले की ओ देवा तिच्यान खोट आसा जेव्हा आमी वचका हे वृंदावना दर्शन करका जेव्हा मायापुरा दर्शन करका असं म्हणजे आमगे विचार आयले व्हड न्हय. इट्स लायक गुड चॅन्टिंगान फरक पडना. त्याचीची आमी ते लक्ष दिवप बदलाक फेसबुकांत आज कितली नोटिफिकेशन येयला आसा जेव्हा व्हॉट्सएप आज कोणाला कसं मेसेज ते डायरेक्शनान डायवर्ट जाता. जेव्हा आज कोणाला की कडे वाटाघाट जेल्ले आसा ताजी बद्दल आमी विचार करता करता जप करचे गेले ना. मना कसं सांगता आमी मना आता म्हाका शांतीन पयली जप करचे ती नंतर तू मग ते विचार हाडय परत परत आमी ते रियलायज. पण वासुदेव विप्र म्हणून आमकां गोत आसा तो साऊथ इंडियान केन्ना चैतन्य महाप्रभू भायर सरिल्ले तो एक लेप्रोसी पेशंट आशिल्लो. ते पेशंट उर ताका दर्शन करचे मेळना फॉर सम रिजन पावचेक खंय चैतन्य महाप्रभू पाविल पळय थंय पावचे गेलना म्हणून पावलना म्हणून थंयच्यान थोड्या दिवसान चैतन्य महाप्रभू मुखार आयला यात्रा वचचे आशिल्ले. पण समहाव केन्ना पावता ते पळयत की महाप्रभू ना मस्त बेजार करून रडचे सुरू करता महाप्रभू दर्शन मेळिल्लें ना. तेन्ना महाप्रभू देव स्वता तांकां कळून येता की अशें म्हगेले एक भक्त म्हगेले विलापाचेर रडता आसा. तेन्ना तो मुखार वचचे बदला वापस येता आनी वापस येवन पळयता थंय हो कोण वासुदेव आयिल्लो आसा. तो लेप्रोसी पेशंट आशिल्ले निमतान कोणा तागेले लागीं वचे बी नाशिल्ले कित्याक ताका वास तागेले आंगाच्यान रशी पुरो आशिल्ले. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू कसो करता ताका पळोवचे ताका इतलें आलिंगन करता. ते आलिंगन केले निमतान तागेले आंगा आशिल्ले खंयचे रोग आसा ते एकदम क्लियर जाता. ते पळोवन तो वासुदेव विप्र कसो म्हणटा देवा तू मेगे खातीर वापस आयलो 3 वस्तू याद दवरता. तू मेगे खातीर वापस आयलो तू म्हाका हुशार केले म्हाका स्पर्श करून तू म्हाका हुशार केले आनी म्हाका इतलो सुंदर रूप दिलेले आसा. म्हाका अहंकार येवचे ना वे अशें पुरा केल्यार कोणाकय जात न्हय वे. मेगे खातीर देव आयला वापस मेगे खातीर म्हाका टच केले म्हाका सुंदर केले देवा म्हाका अहंकार येवचे स्वभाव वयत ना वे कसं करचें हांवें हाजे पसून म्हाका हांव अशें कशें त्याचे उरो अशें म्हणटा. तेन्ना देव म्हणटा ना तू केन्ना हरिनाम घेत पळय तेन्ना तू अहंकार हें ना म्हणटा. सो हरिनामा अशी की आमी ते भावनेचेर जर चॅन्ट केल्यार हरिनाम आमकां केन्नाची वायट ताजेर परिणाम उरना उलटा बरेच परिणामच उरता. तशीच एक पंत केन्ना रामायणाची म्हळ्यार पूर्ण जाल्या नंतर लंक कोण विभीषणा केन्ना सोंपील उरता तेन्ना विभीषण कसो म्हणटा तागेले कोण लोक आसाची प्रजा आसा म्हणटा आतां कशी हांव राज न्हय तुमगेले हातूंत कोणाकच म्हगेले राज्य आवडना आशिल्लें आसल्यार हांगाच्यान तुमी वच्चे हाडना खंय बी गडकणे वच्चे हाडना म्हणटा. तुमकां म्हगेले राज स्विकारना जाल्यार तेन्ना अशें सगळे लोकांक काय ऑब्जेक्शन उरना म्हळ्यार तो एक बरो मनुष्य म्हणून. पण एक असुर आशिल्लो तो रावणाल अगदीची फास्ट कसो म्हणटात सांगा वफादार आशिल्लो. तो म्हणटा हांव पयले बी रावणालोच आशिल्लो रावण ना जाल्यार बी हांव तागेलोची वफादारची मनुष्य मुखारय बी उरतलो म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा विभीषणाक राजा आतां हांव हांगा उरची ना म्हाका वचचें आसा म्हणटा. आतां ताका वचका जाल्यार समुद्र क्रॉस करचे उरता आशिल्ले. ते समुद्र क्रॉस करता जाल्यार कशें वचचें क्रॉस करचें साध्य ना.
तेन्ना विभीषणाला येता आनी म्हणटा की कसले म्हाका शुभच्च आसा पण हांव म्हाका वच्चें जायना अशी आसा म्हणटा कसलो प्रॉब्लेम म्हणटा की म्हाका वच्चें जायना समुद्र समूह तेन्ना विभीषण एक कसकी बरोवन दिता एक पान दिता आनी म्हणटा हे पान तुगेल्या मुश्टींत धर आनी हे पान धर न्हू तू वच समुद्रा वयर चमक आनी तू कांय तोंदरी जेवतना तुगेल्या पायाची कसं म्हणटा सांग दिंबी तगूद आवडतले तितले पासून तू वच्चें अडना म्हणटा तेन्ना पयली विश्वास जायना आश्चर्य जाता ते कितें वरां म्हणिल्लें आसता म्हूण घेता आनी चमकता समुद्रा अर्ध समुद्र पासून वतना पडेली आश्चर्य अय्युप्पा हांव अर्ध समुद्र क्रॉस करून आयलो कसल दिल्या बाबा म्हाका हाणें हांव पळोवं का ओपन करून म्हणटा ना 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 अनेक मन म्हणटा नाका पळोव जेन्नाचे आनी मुखार वता थोडशें मुखार वता ना 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 अशी कसलेपणी आसा हें तूं म्हणली खात्रेक म्हाका अशें हांव चमकून वचचें शकता म्हणून कित्या उर म्हणून हांव पळयता आनी बंद करता अशी ओपन करता पळयलें तेन्ना तूं बरयलें राम बरयलें ओ राम बरयल्या तांतू बारी ओड कसं जालें म्हणून राम आनी तू कसं जालें म्हळें जालें बुडलो कितलो पसून ताणें विश्वास जर घेवन आशिल्ले की कसल आसता तूं म्हणून देवा नांवच घेवन घेवन आशिल्लो धांपून गेल्लो पण ते विश्वास केन्ना सुटलो बुडलो तशी आमगेले अशी जी परिस्थिती की आमी ह्या भवसागरांतू आसाची पण केन्ना आमी लेखून आसा हे राम नामांत कृष्ण नामांत काय ना लोकांना अशी म्हणची माता म्हळ्यार न्ही ही चूक आहे आमगेली आमी बुडून उरताची हांगाच पण उरता केन्ना हरिनामाची बोट केन्ना आमची धर का विश्वास उर का पूर्ण विश्वास असल्या मात आमी हे क्रॉस करचे साध्य आसा आता रिसेंटली गौरांग दर्शन प्रभू एक एनॉलॉजी ऐकल्या आय वॉज लाईक फेल्ट लाईक शेअरिंग त्यांनी कसं म्हणच्या लागेल की म्हणारी एक पण कोणाल बद्दल हा अशी सांगता आशिल्ले की चेरडू आले एक सांग चेरडू आल आवय उरत नेवे ती आवय चेरडू खावोच म्हळ्यार एक नमुने एक कष्ट नेवे चरड हांग धांवता थंय धांवता खावोचे खा 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 म्हणून म्हणजे कहाणी सांगची प्रयत्न करता हे पळय गुब्बी अस पळय हे पळय ते म्हणून बाल्कनी वन खावयता सांग चेडू आला कोण आशिल्ले असले तांकां कळण येता कितले ते त्रास दिता चेडू म्हणून केन्ना ते प्लेट केन्ना कंप्लीट जाता पळय तेन्ना भाजत खंय ते आवय खंय मगे लायक दिसा चेड हे चेरडान खाल्ले म्हणून तशी देव तशी खंय केन्ना आमी चंद कोण घेवन चॅन्ट कंप्लीट करता पळय तेन्ना देव म्हणटा म्हणा यप्पा आज हे चेडन गेले जप कंप्लीट व्यवस्थित केल्या म्हणून म्हणजे आमगेली परिस्थिती अशी की आम्ही त्या चरडावारी कशी त्या चरड हांगा थंय वचपा तशीच आम्ही बी जप करता जाल्यार एक कणे लक्ष दिवन घेवन उरना सो आमगेल इंटेंशन कशें उरता की आमी कशी देवा प्रसन्न करचे कितले चड रितीन प्रसन्न करता आमी देवा नांव घेवन घेवन देव कितले प्रसन्न जाता त्या उद्देशाचेर कशें त्या चरडान कशें खाल्ले नंतर आम्हा कशी खुश जाता तशी आमी बी देवा कशी प्रसन्न करचे त्या रितेरी आमी विश्वास करून आणि रूप गोस्वामी त्यांनी कसं म्हणजे देवा तुम्हा खाली एक जीभ आणि एक कान दिल्लं असा इतलं चंद तुगेल मधुर नाव असा कृष्णा ते ऐकल्यार इतलं मधुरता मिळता आणि तू म्हाका एक कान दिलं म्हाका तू लाख गटल्यान नाही हजार गटल्यान नाही कितलं कान दिव कशिले कितलं जीभ दिव कशिले हांव कितलं पण तुगेल नाव घेवचे शकता आशिल्लें म्हाका एक जिवनांत हांव कितलें नाव घेवचें तितलें ताचे पासून म्हाका अनेक जर कान आनी जीभ दिल्ले असले कितलें बरें आशिल्लें अशें म्हणून तांगेले एक अपेक्षा उरता आनी आमी आनी एक कान आनी एक जीभ असल्यार कान खंय किंवा वता कोणान कसं उलयलें म्हूण लक्षांत वता जप करता जाल्यार आनी कृष्णा नांवा बदला आनी कोण कोणाल येवजें तें उरता म्हणजे ते तोंडान जप करता जाल्यार हरे कृष्ण म्हणजे कोण कसं करता अशी अशी पळय जंतू तूं त्या येवजीत आनी तूं काडता म्हणा पडे आम्ही अशी तुलना करची नाही तुलना म्हणजे की तांगे कडच्यान आमी शीक का म्हणजे सो हे कितले आमी हरिनामा बद्दल आयकताची म्हणताच की सकाळी पुढे ब्रह्ममुहूर्तांत कोण दिवसाची 12 वर्ष पासून बी जप जर व्यवस्थित जर केले असले त्या मनशान सांगिल्ले फ्युचर प्रेडिक्शन केली सत्य जाता त्या इंटेन्शनान करता म्हणना पण एक तितलं पासून एक सिद्धी मेळटा इवन 40 वर्ष जर प्रभुपादान म्हणले अनेक जन्मने 40 वर्षाची चॅन्टिंग केल्यार तर सिद्धी मेळटा म्हणून
सो आम खंयचे एक्सपेक्टेशन कोण घेवत नाही पण आम हे लेक का की हे नॉर्मल मंत्र नाही हे ट्रान्सेंडेंटल साऊंड आणि ह्याची एक कलियुगाची म्हणता नव्हे कसं म्हणून ऐकत आम्ही हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्य परत परत चैतन्य महाप्रभू नाम सांगचे हे श्रील प्रभुपादाना आम सांगचे आजी शाश्वती माताजीना आज की काली शाश्वती गंधर्विका माताजीना प्रभुपादाले एक कोट की कणे शेअर केली पडले की बुक डिस्ट्रीब्युशन आणि त्या बी एक फॉर्म ऑफ चॅन्टिंग म्हणून घेऊन तिने एक शेअर केली लाईक एक कोट आशिल्ले it was really nice. I just read that quote. One second. It's just a quote. आणि कसले नाही पण तंतु त्याची चंद बरेल आशिल्ले म्हणून आय थॉट की शेअर करूया म्हणून पळयले. One second. Regarding Sankirtan and book distribution is also chanting. Anyone who reads the book, that is also chanting and hearing. Why distinguish between chanting and book distribution? These books I have recorded and chanted, and they are transcribed. It is spoken kirtan, so book distribution is also chanting. These are not ordinary books, it is recorded chanting. Anyone who reads, he is hearing. So book distribution must not be neglected. मग त्या बुक डिस्ट्रीब्युशन महिमा पण दॅट इज ऑल्सो कम्पेअर्ड टू हियर. सो फायनली एक लाईन सांगून हा एंड करची प्रयत्न करता. सो कशी आमी आयकले असणे कोण यशोदा मैया आशिल्ले कृष्णान केन्ना वनांत सांजपणार आनी वनांत वच जाल्यार पॅक करून घेवन दिवचे पॅक्ड फूड करून घेवन दिवचे लायक खाण करून घेवन दिवचे आनी पेटोवचे आशिल्ले तशीच आमी बी ट्रॅव्हलिंगांनी वचतले लायक फूड पॅकिंग करून घेवन वचून ट्रॅव्हल करता न्हय. सो कसं खातीर की आमगे जर्नी खंयचे आसा स्मूथली उरप भूक बीक लागील आशिल्ली तेन्ना कसले हांगा थंय पळोवचे पाळये आमगेले आशिल्ले आमी सॅटिस्फायड उरताची म्हणून. सो तशीच आमगेली हे खंयची स्पिरिच्युअल जर्नी आसा ताजे खातीर एक मात फूड कसं की म्हणारी हरिनाम. स्पिरिच्युअल जर्नीन केन्ना आमी वता आसाची कितले पसून आमी हरिनाम आमगेले वटू आसा केन्नाच आमी रिसायट करयता. अशी न्हय की सकाळी उठच्या न्हिदेंतल्यान उठकाल्या त्याची गायत्री जेव्हा विंगड कसले मंत्र म्हणकाचे नाव धुवन करका म्हणून हे तशें न्ही न्हीद येईल उरो न्हिदेंतल्यान उठचुरो रे कृष्णा म्हणून उठले जेव्हा कसले तशीच ह्या फूड फॉर म्हणता आपले स्पिरिच्युअल जर्नी इट्स नॉट जस्ट फूड रेस्ट बी म्हणजे आता मस्त थकील असा कसले ना करची मन जपा बॅग घ्या जप कराची जपा बॅग नशिबी म्हणल्यार बी जाता तितलं फल तातूंत आसा. तुम कोण म्हणनाच की तुम्ही न्हावन धुवन ते काणी ऐकत असा न्हय म्हळ्यार पास्ट टाइम गोतू आशिल्लो आपण चैतन्य महाप्रभू वॉशरूमाक वच्चे आशिल्ले नेचर स्कॉल आयिल्ल्यान वच्चे आशिल्ले तेन्ना ताका देवाल नांव घेवचे कंटिन्युअस उरत आशिल्ले तेन्ना जीब एक अशी थांबोवचे प्रयत्न केले ताणें अशी दांता मध्ये जीब दवरून कंट्रोल करचे प्रयत्न केले तेन्ना तो गोपाल म्हणजे एक सांचर येवन कसो सांग तांकां की देवाल नांव कसले वोगी राबयताय म्हणजे दियाक एनी टाइम एनीथिंग कॅन हॅपन कोणाक सो यू शुड नॉट स्टॉप युअर टंग फ्रॉम रिसायटिंग. सो तशीच केन्ना म्हणत म्हणले अर्थ नाव काजेल्यार बी जप करता म्हणून ओतान तुम्ही 10 मिनिट 15 मिनिट न्हाल्ले म्हणून 2 राउंड कोण जाले ते हिसाब करची न्हय. थोडे लोक लेखचे हाडना एनी टाइम करचे हाडना म्हणून दिवसा 16 माळा कोटा करकास म्हणून नाणी तो बी जावन गेले मागीर 2 माळा जप तसं जप न्हय ते एक्स्ट्रा राउंड तुझ्या एक्स्ट्रा सततम कीर्तन मान तुझ्याले पण ते रेग्युलर प्रिस्क्राईब काउंटिंग तू आम्ही काउंट करचे पण आम्ही कशी जी जर देवा नाव घेतल्यार आमकां फल मेळटा पण त्याची जी आमके मनस्पूर्वक याद करून कृतज्ञ उन कितें घेताचे आमी देवाल नांव ताजे फलाचे न्ही कसलो विशय करता त्या खातीर आमी विचार करता की आमी कशी घेता असा देवाल नांव केन्ना प्रायोरिटी बाकी सगळी वस्तू दिवन घेवन चॅन्टिंगाक लास्ट दिता पळय तशी आमी करचे ना तोंड चलता उरका बाकी कोणाल्या बद्दल वायट उतर कोणाला उलोवचे उरता जेव्हा कसलेपणे म्हणचे बदलाक आमी चॅन्टिंग जर चाल दवरून घेवन आमी केल्यार खंयचे आमी सकाळपणा रांदपा काम करची कसले करची तुम्ही पळयाची कितले फास्ट तुम्ही करचे शकता आणि तुमकां विश्वास जेवत ना की तुम्ही ते तितले बेगी कशी केले बाबा म्हणून तुमकां आश्चर्य जाता. कीर्तन चलता उरता मतलब माइंड एकदम फ्रेश जावन उरता केन्ना आमी देवा नांव जप करता.
केन्ना बोर्डम म्हूण लेखचेना जपा बॅग आमकां वजन केन्ना लागचे शकता केन्ना आमगे मनान केन्ना मस्त नमुन्याचे कचरो भरिल्लो उरता पळय तेन्ना आमकां जपा बॅग वजन लागता केन्ना आमी फ्री जावन उरताची कोणाला बद्दल कसले ईर्ष्या बिर्शी कसले उरना तेन्ना आमकां जप बॅग आसा पळय ते सरळ आनी बरें दिसून येता आनी चॅट करता आनी चॅट करता यो फक्त 16 माळवे तशें करचें ना आनी वाडोवपा अशी म्हणून दिसता आनी केन्ना अहंकार येवचे ना की हांव आजी इतले 25 केले हांव आजी 32 केले तसो न्हू मन अहंकार केन्ना हाड घेवन करचें ना बस म्हाका कर का देवा म्हाका तूं तितली बुद्धी दी की हांव तुगेलें नांव कायम घेता उरो मेजेचेर आशिर्वाद दिवन दवर मेजेचेरय न्ही सगळ्या लोकांचेरय दिवन दवर अशें म्हणून हांव म्हणून हांव गायड सेशन एंड करता हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम